खबर आसा रेबीज इतको हें आनी ह्या खातीर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि यंग डायनॅमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खातीर मार्गदर्शन आणि गायडन्स आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला. जवळ जवळ आमची फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें. पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्र बॉर्डरीन तालुका असल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना. आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा स्टेट डॉग्स म्हणटा ते आमचे NGOज एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन स्टेट गव्हर्मेंट लोकल बॉडीज सगळे इतके स्टरलायझेशन आसूं रॅबीज आसूं तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रॅबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. आनी हें काम WAVS रेडी जाल्या आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून दिता आयडेंटिफाय करतले. जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले. 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो. हो मॅसिव्ह ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. आनी 12 इंटरनॅशनल व्हॉलंटियर्स एंड स्टाफ, 19 व्हॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणात हे आमी करूंक सोदता. आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप. जे रेबीज मेसिन जे आहा हांकां मदत करप. पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टरलायझेशन जावपाक जाय. हो आमचो सरकाराचो मुद्दो.